मोच्या उगडासाक कोरात, ही जेजूची आज्ञा मानून भावार्थ्यानो फुडें सोरात, मिसेटोक मोनितोळ करून याज्ञिक सेवक भितर सरतात, योगा दिवया गायन करून मिसा बेटेक हाजीर जाया, ल्हान व्हड पातकाची दूख धरून हे मोच्या उगडासाक कोरात, ही जेजूची आज्ञा मानून भावार्थ्यानो फुडें सोरात, निस्पेटोक मोनितोळ करून याज्ञिक सेवक भितर सरतात, योकार दिवया गायन करून मिसा बेटेक हाजीर जाया, ल्हान व्हड पातकाची दूख धरून. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बगाड भाव भयणीनो, सोबीत उतरां आतांच आमी गायल्यान. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमचीं उतरां न्हय तीं, कोणें घडलेलीं उतरां खंयच्या कवीन उतरां न्हय तीं, जेजूचीं उतरां. हें म्हज्या उगडासाक करात. डू दीस इन रिमेंब्रन्स ऑफ मी. हींच जेजूचीं उतरां जी निमाण्या जेवणार आपल्या शिसांक ताणें दिल्लीं. आयज पर्यान तीं आमी सांबाळल्यांत आनी हेंच करपाक दर मिसाचे भेटेक आमी हाजीर जाता. आयजूय त्याच मनांत आमी आयल्या आनी आयचो विशय आमकां हेंच करूंक आपयता. आयचो विशय जावन आसा एवकरिस्ट इज एन अनफेडिंग मेमरी. मिसा बलिदान एक अमर उगडास काबार जायनासलोलो. आयज 2000 वर्सां मायज जालीं. 2022 वर्सांत आमी आसा. म्हणटकूच ह्या मिसाक 2022 वर्सां जाल्लीं आसात. तर ह्याच मिसाची भक्ती, ह्याच मिसाचो खरो अर्थ आनी हेंच मीस आमच्या जिवितान आमी जेवंक आयच्या दिसा मागुया. आनी की पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक. आमी वस्कोत कशें हांगा थंयसर चुकल्या. मिसान सारको आमी वांटो घेवंक ना, वेळार आमी येवंक ना, मिसाक सारको जबाब आमी दिवंक ना, सारकें आमी आयकूंक ना. आमच्यो वस्कोतायो मिसाचे भेटेंतल्यान आमी दाखयल्यात. ह्या वेळार ते ओळखून घेवन खालतिकायेन बोक्षणे मागून सगलीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मरी सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर.
Somiaka klutko, Somiaka klutko. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बागेवंत आंतोनी आमच्या पात्रोनी खऱ्या बावाळताचो प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामी या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. राजांच्या पहिल्या पुस्तका वेले वाचप. तिस्पिताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचे उतर अशें उतर पावले. ऊट आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या दाका मोळ्यांत तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सर्वेस्पर अशें उलयता, तुवें खूण केलोय तो केलोय आनी आतां ताचे बाटूय व्हरताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पर अशें सांगता, नाबोताचें रगत सुण्यांनी लेवलां, त्याच जाग्यार तुजेंय ती लेवतली. आहाबान एलिशाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोडून काडलोय. एलिशान जबाब दिलो, वय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोस धाडटलो. तुजे संस्थीक हांव नोपयट करतलो. इस्रायलांत आहाबाच्या घराण्यांतल्या सगल्या दादल्यांक सूत तशें कोयद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे पोरशेक पातकान घाली देखून नेबाताच्या पुता जेरोबोआमाच्या घराण्यांक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्यांक हांवें केलां तशेंच तुज्या घराण्यांकूय हांव करतलो. आनी जेसेबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलें, जेसरेलाच्या मोळ्यान जेसेबेलाक सुणी खातोली. आहाबाच्या घराण्यांतलीं ह्या शारांत मरतात तांचेय कुडी सुणी खातोली आनी उक्त्या मोळार मरतात तांचेय कुडी अंतराळावेलीं सुकणीं खातोली. आपले बायलेचें जेजेबेलाचें सांगण्यांक बुलोवन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें आहाबान केलां. तशेंच आनीक कोणेंच करूंक ना. कुड्यान देवा फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांटाळ्याची वस केली. तशेंच आमोरितांनी केल्लें. आनी ह्या पासत इस्रायल पोरशे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतले धांवडायलोले. आनी आहाबान हीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें आपलें आंगोस्त पिंजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिस्पिताच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालतो जालो तें तुवें पळयलाय. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितान नोस धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितान
ताच्या गोरण्याचेर हांव नोश धाडटलो. देवाचें उतोरे. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. सगळीं म्हणया, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. काकलूत सरा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवळ्या देवा गुन्या पुसून उडय. पातकाचें खत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेब्यांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्या खरोच आयज हांव वळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा तारका म्हज्या दोयेन म्हाका निवार. सगल्याक तुजी दया वकाणटलो सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनांत तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, Manonos somia. Alleluia, 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 Manonos somia. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Alleluia, 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 Manonos somia. Alleluia, 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 Manonos somia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. Moima tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश धरतलोय. अशें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करतलो आनी उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मुजुरी. तो लोक कारूय तशेंच करतात की ना. आनी तुमच्या भाव बंदाकूच तुमी सालाम करशात जाल्यार तुमच्या परस दुसऱ्या परस तुमी चड कितें करतात. अन बावार्थी लेगून अशें करतात की ना. म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशींच तुमी
संपूर्ण जायात. जेजू क्रिस्ताचें शिवबोड तो महानिये वगणली तुका क्रिस्ता. बगाळ भाव भयणीनो, जॉन ब्रॅमलट हो एक भायल्या देशांतलो अमेरिकेचो खंयचो तरी बरो एक क्रिस्तांव. जॉन ब्रॅमलट ताचें नांव. तो आपल्या एका इश्टाची आनी ताच्या पुताची भुरग्याची 13 वर्सांचो ताची खबर सांगता. ताच्या इश्टाचें नांव बॉब आनी ताचो 13 वर्सांचो भुरगो ताचें नांव एडम. तांची खबर तो बरी सांगता. तो म्हणटा एका दिसा हो आपलो इश्ट बॉब आनी ताचो पूत एडम 13 वर्सांचो सोफाचेर बसून आदले आपले फोटो आल्बम आसा तांच्या घरच्यांचो तो फोटो आल्बम ते पळयताले. आनी त्या फोटोवाचेर एक सारके ते फोटो मातशे तांचो कलर विटलोलो, फेडेड फोटोग्राफ्स म्हणटा आमी, तसले जाल्ले. आनी तांची तोंडाय अनवळखी, अनफॅमिलियर फेसीस. तेन्ना ह्या 13 वर्सांच्या भुरग्यान ताच्या पुतान आपल्या बापायक बॉबाका विचारलें, डॅड हू इज दीस? थंय एक फोटो आसलो एकल्याचो व्हडल्या मिशयाचो, व्हडलें हॅट घातलेलो, चेपें घातलेलो, बो टाय मारलेलो आनी असलो बरो सूट बुटान कसो अप टू डेट न्हेसलेलो कसो एकल्याचो फोटो आसलो आदलो तो. तेणें पुतान आपल्या बापायक विचारलें, हू इज दीस? आनी बापायन सांगलें, दॅट वॉज युअर ग्रेट ग्रेट ग्रँडफादर. ऑन मॉम्स सायड ऑफ द फॅमिली हीज नेम वॉज जेरमाया. तो जावन आसा तुजो शेणजो, ग्रेट ग्रेट ग्रँडफादर. पणजो न्हय, शेणजो. आमचे हिंदू भाव म्हणटात खापर पणजो, म्हळ्यार पणज्याचो बापूय. मांयचे सायडीन, तुजे मामीचे सायडीन ताचें नांव जेरेमियास. मागीर पुतान एडमान ताका विचारलें, वेर डीड ही लीव? तो खंय रावतालो? वॉट वॉज ही लायक डॅड? डॅडी तो कसो आसलो? हे प्रश्न पुतान 13 वर्सांच्या बापायक विचारले. तेन्ना एडमा लागीं बॉब बापाय लागीं हो जाबाब तो म्हणूंक लागलो, यू नो आय एम नॉट शुअर वी डोंट नो मच अबावट हीम. ताची व्हडलीशी आमकां खबर ना अशें बापायन ह्या आपल्या इश्टान आपल्या पुताक म्हणटा सांगलें 13 वर्सां. तेन्ना हो पूत अशें म्हणूंक लागलो, म्हणटा, डॅड हाव एम आय गोईंग टू बी एबल टू टेल माय फॅमिली सम डे who their ancestors are if we don't know. आमीच जर आतां नको जाल्यार हांव म्हजे फामिलीचे फाल्यां फुडल्यो पिळगो येतात तांकां नातरां पोत्रांक कितें सांगतलो? हो पूत सांगता आतां धाकटो 13 वर्सांचो. मागीर तो ताका बापायक एक सजेशन दिता, सुचोवणी करता. तो म्हणटा, लेट्स वर्क सम स्टाफ ऑन आवर फोटोज सो सम डे पीपल who look at them will know who we were. आतां आमी बसया आनी हे आमचे फोटो आसात तांचेर कितें आमी बरोवया, कोण कोण पळयता तांची नांवां तरी बरोवया आनी ती कशीं आसलीं धाकटो एक कितेंय आमी स्क्रिबल करया, कितेंय बरोवन दवरया उगडासाक फुडल्या पिळगांक. बरी सुचोवणी म्हणटा तो बॉब आपलो इश्ट म्हणटा, आपल्या पुतान सांगल्या ती ताका बरी सुचोवणी लागली. आनी मागीर ते फुडें म्हणटा तांणी तें केलें म्हणटा. मागीर
सगल्यांचेर नांवां बरयलीं. मागीर ताणें म्हणटा आपणाक सांगलें ही खबर आपल्या पुताची काय बरी ताची येवजण. आनी आमी हे भाशेन केलां. आमच्या सगल्या पुर्वजांचे ते फोटो आल्बम आसात ते आमी तांचें कितें कितें म्हायती बरयल्या फुडल्या पिळगांक विसरोना जावपाक. मागीर आमी तेंच केलें म्हणटा आमच्याय घरांत. कोण सांगता तो जॉन ब्रॅमलट. तो म्हणटा we are transferring our photos album into a rich legacy. गिरेस दायज कशें ह्या फोटोवाचें आमचे फॅमिलीचें आमी करूंक करता. For those who will study its pages years and years from now. जे कोण जाणा जावंक सोदतले आमचे फॅमिली वयर तांकां ही म्हायती हांगासर मेळटली. इट वील नॉट बी अ फेडेड मेमरी. आयची सांगता ते अनफेडींग मेमरी मीस म्हळ्यार तसलें. इट वील बी आवर स्मॉल वे ऑफ सेईंग टू टुमॉरो सन्स अँड डॉटर्स. ते म्हळ्यार वी वर हियर हू लिव्ड आवर लायफ्स एज बेस्ट वी कूड विथ सम ऑफ द मोमेंट्स रेकॉर्डेड फॉर यू. काय बरीं उतरां. फुडल्या फाल्यांच्या आमच्या भुरग्यां बाळांक हो उगडास वी वर हियर कळपाक तांकां वी वर हियर आमी हांगासर आसल्या आनी बरे भाशेन जाता ते भाशेन वी लिव्ड आवर लायफ्स एज बेस्ट वी कूड विथ सम ऑफ द मोमेंट्स ओ मेमरीज रेकॉर्डेड फॉर यू. थोड्यो घडण्यो सम मोमेंट्स वी हॅव रेकॉर्डेड ऑन दीस फोटो आल्बम. बेश्टेत फोटो नान ते. मागीर ते फुडें म्हणटात हियर आर जॉन अँड मायरा ऑन आवर वेडिंग डे. दोन भुरग्यांची नांवां दिता जॉन आनी मायरा म्हणून आमच्या काजाराच्या दिसा. कोण सांगता जॉन ब्रॅमलट. हियर आर यंग जॉन अँड ब्रायन एज दे ग्रू. हे वाडटाले भुरगे जॉन आनी ब्रायन म्हूण तांचो वाडटी पिराय तांचे फोटो तांचें बरयलां. हियर्स अँड बेबी मॅथ्यू हू लिव्ड ओन्ली 4 weeks. धाकटो भुरगो 4 वर्सांचो मेल्लो तांचो ताचेंय नांव घातलां हो 4 एका म्हयन्याचो 4 weeks. Here's our animal loving मेगन म्हूण एक भुरगें आसलें तें मोनजातीचो ताका मोग आसलो ताचेंय नांव आसा थंयचो फोटो आसा नांव आसा एनिमल लविंग मेगन. धाकटी म्हायती. एंड क्रिस्टॉफर with sunlit hair who died at 2. 2 वर्सांचे पिरायेर तो सोंपलो. अशें ही म्हायती. एंड हियर्स आवर चर्च. आनी हांगासर आमची इगोर्ज आसा. इगोर्जेचोय फोटो ताणें घातला. कशी आमची इगोर्ज दिसताली गांवची तेंय घातलां. हियर आवर फ्रेंड्स अँड फॅमिलीज बॅक इन जॉर्जिया अँड ओहियो. हे आमचे इश्ट परत आपल्या गांवघरा गेल्या तांचेय फोटो आसात. जॉर्जिया हांगासर ओहियो म्हणटात थंयसर. टुगेदर वी हॅव क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ फॅमिली विथ फेथ अँड लव. आमच्या आख्ख्या फॅमिलीचें दायज विसर पडना जावपाक ही म्हायती आमी घातल्या. सम ऑफ द मोमेंट्स वी हॅव रेकॉर्डेड हियर. मागीर तो एक मागणें कोत्ता देवाक. लॉर्ड, I put together this family legacy. Help me to record also our faith in you and your love. काय बरी उतरां. हे ताचें निमाणें मागणें. हें सगळो आल्बम केल्या उपरांत तो जिवो उगडास कसो दवरून तो निमाणें देवाक मागणें करता. व्हडलो भावार्थी मनीस. Lord, I put together this family legacy. Help me to record also our faith in you. तुजेर आसलेलो भावार्थ तोय नोंद करपाक हातून आनी तुजो मोग ह्या आल्बमान नोंद करपाक म्हाका आदार दी. बगाड भावपणी न्हू ही घडणी आमकां आयचो विशय आमकां कितें सांगता ताचीच एक झलक कशी. हे फोटो पुतान धाकट्या बरें पायच्या मनांत हाडलें. बाबो डॅडी हे फोटो बेश्टे दवरून कोणाक म्हायती मेवची ना. तें नांव आसा तांचें आनी दुसऱ्यांक इंट्रस्ट जातलो. तांकां इंट्रस्ट जातलो वाचपाक पळोवपाक कशे मनीस आसलेले आनी तांचे भाशेन आपुणूय जावपाक. नाजाल्यार ती फेडेड मेमरी जातली. विसर पडटलो. तांणी तो जिवाळ केलो.
कोणें ह्या ल्हान भुरग्यान एक बरी बापायक सुचोवणी केली, एक आयडिया दिली आनी ताणें केलें. बगाड बाबणी न्हू, आयचो विशय आमकां हें सांगता, मिसा बलिदान एक अमोर उगडास, अनफेडिंग मेमरी, विसर पडना पळय तसली. सुरवातेच्या उतरांतल्यान हांव सांगतालो 2022 वर्सां जालीं ती चालू आसा. आनी आमी तुमी सगल्यांनी ही समोरुमणी मिसाची भेट आमी चालू दवरल्या. शिस्ताबेन आमी कितलीं जाणां, जायतीं जाणां आमी आतां वांटो घेता. जेजून 3 वर्सां बरी शिकवण दिली आमकां हांगा थंयसर भोंवून. आनी हे सगल्या शिकवणेचो ताचो आटाप जालो निमाण्या जेवणार, कन्क्लुजन कशें. आनी 2 वस्तू ताणें आमी जाणाव निमाण्या जेवणार ताणें त्यो केल्यो. त्यो म्हळ्यार आपल्या शिसांचे पांय धुले. आनी आपल्या शिसांक मागीर विचारलें धुवन जाल्या उपरांत हांवें कितें केलां तें समजलां. हांवें कितें केलां तें आतां तुमचे पांय धुवन तें तुमकां समजलां मो. आनी ताणें म्हळें वय आमकां समजलें, तशेंच तुमी करात. हो एक संदेश दिलो त्या निमाण्या जेवणार. आनी दुसरो म्हळ्यार उंडो मोडलो, वायन घेतलो आनी सांगलें हें म्हज्या उगडासाक करात. डू दीस इन मेमरी ऑफ मी. आमकां सांत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन पयले चिटीन 11व्या सोरान 23वे वडेन ते 25वे वडेन अशें सांगता, बरें सांगता. 1 Corinthians 11:23. For I received from the Lord the teaching that I passed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took a piece of bread, gave thanks to God, broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in memory of me." उंडो घेतलो, मोडलो आनी बापाक दिन वाचलो आनी म्हळें मोडलो, बापाक दिन वाचलो आनी म्हळें हें म्हज्या उगडासाक करात. In the same way, after the supper, he took the cup and said, "This cup is God's new covenant, novo korar, sealed with my blood." म्हज्या रोगतान थीर केल्लो, शिक्को मारलेलो. Whenever you drink it, do this in memory of me. जेजूची उतरां सांत पावलो आपले पुरजेक दोळ्या मुखार हाडटा. आनी इतलीं वर्सां जालीं आमी हेंच करीत आयल्या जेजूची उतरां. डू दीस इन मेमरी ऑफ. दर मिसाचे बेटेर हीं उतरां आमी आयकोता. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमचो गोंयचो एकलो तारवटी, जाली सुमार 40-50 वर्सां फाटली गजाल. आनी ही खबर फादर मार्तीन दाले नांवाचो एक जेजुईत पाद्री आपल्या पुस्तकान बरोवन दवरता. ताचें पुस्तक वॉट आर द सेंट्स. सांत म्हळ्यार कितें ह्या पुस्तकान तो नोंद करून सांगता. इंग्लंडाचो तो फादर मार्तीन दाले. तो म्हणटा एका दिसा आपूण लंडनच्या शारान चलोन वयताना एकलो गोंयकार तारवटी आपणा मुखार आयलो म्हणटा, दिमी मारली म्हणटा आनी आपणाक थँक्यू वेरी मच फादर अशें म्हणूंक लागलो म्हणटा. आपूण घुस्पलो, हो कोण तरी आयला आनी दिमी घालता आनी थँक्यू म्हणटा, हांवें कांयच करूंक ना. आनी आपणें ताका उठयलो म्हणटा आनी म्हळें, बाबा कित्याक तूं थँक्यू म्हाका म्हणटाय. आनी तेन्ना म्हणटा हो गोंयकार तारवट्यान आपली वळख रे, हांव गोंयचो. आनी तुवें नातालांचे रातीक आमचे बोटीचेर मिसाची भेट भेटयली फादर, ह्या खातीर तुका हांवें थँक्यू म्हटलो. आमकां मीस मेळोना, आमकां कितलो तेंप जालो मीस नासलें म्हाका. आनी कितल्या तेंपान म्हाका क्रिसमस मिडनायट तुवें समोरुंबलें आमचे बोटीर येवन, ह्या खातीर तुका हांवें थँक्यू म्हटलां.
कोण सांगता? एक गोंयचो तारवटी सीमॅन 40-50 वर्सां फाट कोणी सांगता लंडनच्या फादराक, फादर मार्तीन जाले. आनी होच फादर मार्तीन जाले जेजुईत पाद्री तो म्हणटा गोंयांत मीस, आमच्या गोंयांत मीस, आमच्या गोंयच्यो साहेब येवच्या ताणें आमचे मदें ह्या मिसाची आपुरबाय वाडयली आनी ह्या गोंयच्या लोकांच्या काळजा मनांत ताणेन घातली. मिसाचो मोग तो म्हणटा, जो मिसाचो मोग बागेव आमच्या गोंयच्या साहेबान गोंयकारांच्या काळजान 400 वर्सां आदीं पेटयलो, तो आजुनूय पेटत आसा. कोण सांगता? एक जेजुईत पाद्री लंडनचो, जो ताका अनुभव एका गोंयच्या पाद्रीन दिलो. मीस भेटयलां देखून थँक्यू व्हेरी मच. ओतो अमोर उगडास. बोटीचेर तुवें जेजूचो आमकां करून दिलोय, देव बरें करूंक तुका. आनी आपलो भावार्थ मिसा वयलो ह्या आमच्या गोंयकार भावान तारवट्यान सांगलो. तर आमच्या लोकां मदें आमचे मदें हो मिसाचो मोग आनी माया असो चडत आनी वाडतूच गेल्या. 400 वर्सां जालीं नाय, 500 वर्सां जायत येयलीं. आमच्या पुर्वजांक कांय समजनासलें मिसाचें. मीस म्हळ्यार कितें तें नकळो आसलें. आयज आमकां सगळें समजता. देवाचें उतर काय बरें आमचे भाशेन पुरगड जाता. आदी कांयच नासलें. तरी पूण ह्या मिसाची आपुरबाय आमच्या पुर्वजांनी केली. शाबासकी तांकां. आमच्या आवयांनी सकाळीं फुडें उठून आयदनां घासून मिसाक वचून आपलोय भुरगो पाद्री जावचो, आपल्याय भुरग्यान पाद्री मिसाची भेट भेटोवची, तें आपणाक पळोवंक मेळचें. कितल्या आवयांचो आवडो आसलो. आनी असल्या आवड्यांनी आपल्या भुरग्यांक कितल्या आवयांनी वाडयले, कितले पाद्री आमकां मेळ्ळे. आनी ह्याच खातीर हो मोग खूब लोकांच्या काळजांत वसलो. तो चड बागेवंत जुजेवाजाच्या काळजान एक आकटें जालें. आमच्या पांच जुजेवाजाच्या काळजान. पांच जुजेवाजाच्या जिविता वयर पाद्री शाबोस्त्यांव दुरेगो हो पाद्री अशें बरयता. ताचे वयर बरयलां विदादो वेनेरावेल जुजेवाज. पांच जुजेवाजाच्या जिवीत. मिसाचे भेटेक तो म्हणटा इतल्या खोतखोत्यान तयारी करतालो की ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां बुळबुळतालीं. आमचो पांच जुजेवाज तयारी करतना दोळ्यांतल्यान खंय ताच्या दुकां बुळबुळतालीं, दुकांनी भरलेले जाताले. पाद्री आसतना कुमसार जायनासतना मिसाची भेट तो करिनासलो. पाद्री कसो मिसाचे भेटे आदी कुमसार जातालो. मिसाक तो 2 वरां लायतालो मिसाचे भेटेक. आनी भोंवडेर आसतना मिसावांत आसतना थोडो वेळ. मीस तो म्हणटा बागे पांच जुजेवाज म्हणटा मिसाची आपुरबाय तो इतली करी. आनी तो म्हणटा पांच जुजेवाज मिसा वसलें आनीक दुसरी भोक्ती ना. तेंच आमच्या जिविताचो केंद्र आनी पीठ. कोण सांगता? पांच जुजेवाज. ही ताची गोडसाण मिसाची जी पुर्वजां वरवीं ताका मेळ्ळेली. कार्लो आकुतीस आतांचो आमचो तरणाटो बागेवंत फोंडाच्या पावड्यार आसा. 15 वर्सांचो ताची खबर आमी जाणा. कार्लो आकुतीस तो म्हणटा मिसाची भेट जावन आसा एक राष्ट्रमार्ग स्वर्गार वचपाक. इज अ हायवे टू हेवन. एवकारिस्ट इज द हायवे टू हेवन. आमी जाणा आमकां बारीक रस्ते कोंता येयनात, आमकां हायवे जाय. आनी हो तरणाटो सांगता मिसाची भेट जावन आसा हायवे कसो स्वर्गार वचपाक, राष्ट्रमार्ग महामार्ग स्वर्गार वचपाक. पांच जुजेवाजान पवित्र संस्काराची व्हडली भोक्ती आनी आपुरबाय केली. मिसाची आपुरबाय तेच भाशेन पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूची. मोर्तोस इगोर्जेंतूच ताका पवित्र संस्कारा फुड्यान पुरलो. जेजू मुखारूच ताका पुरलो. मिसाचो बागेवंत जुजेवाज आसलो. पांच जुजेवाजाचो वसो आमच्या पाद आग्नेलाकूय लागलो.
ताचें मीस जिवें ताजें पादाग्नेलाचें बावार्तान आनी बोरवाशाचें इस्कॉल आनी शाळा जालें. पादाग्नेल मिसाची आपुरबाय आनी आपुलकी तो रायतूरचे सेमिनारीन स्पिरिच्युअल डायरेक्टर पाद्रींक तयारी करता तांकां उत्मीक वाटेन वाडपाक आदार करपी कसो आसलो. स्पिरिच्युअल डायरेक्टर उत्मीक गुरू म्हणटा. ताणें गोंयकार पाद्रीच्या काळजान ही मिसाची आपुरबाय आनी आपुलकी हे सेमिनारीन रिगोयली. ह्या आमच्या गोंयच्या पाद्रींनी हे मीस इंडियेच्या सगळ्या संवसाराच्या कोनशांनी व्हेलें. हे सेमिनारीन आमच्या राशोल संवसाराक पावले. सेलावान 400 वर्सां 40 वर्सां मीस नासलेलें थंयसर आमच्या 5 जुजेबाजान परत जिवाळ केलें. गोंयचें मीस आमच्या गांवचें मीस गोंयचें मीस मिसाचें बळिदान आमकां 5 जुजेबाज आनी पादाग्नेल आनी ताच्या फाटल्यान ओजार भागिवंत पाद्री वरवीं तगलें आनी मिसाचीं फळां मनीसकळाचे सोडवणे खातीर आख्ख्या संवसाराक शिंवरलीं. आमचे पाद्री खंय खंय पावले. आफ्रिकेक पावले, मोसांबीक त्या गांवांनी पावले, मिसांवाच्या गांवांनी पावले आनी ह्या गांवांनी जावं ते शारांनी रानांनी गांवांनी खड्या गांवांनी सगळ्याक मीस पावयले. आनी तें पावोवपाक तुमच्या असल्या मनशांनी तें पावयलें. कित्याक जंय जंय गोंयकार आसा तांकां मीस नासतना रावोंक जायना हें आमकां अनुभव आसा. पयलो आमी पाद्रीक सोदता आमकां मिसाची भेट जाय म्हणटकच न्हय फकत पाद्रीनीच जिवें दवरलां तुमी. तुमकांय शाबासकी तुमकांय हो मोग आसा मिसाची भक्ती आसा म्हणून दाखयतात. वयता थंयसर पाद्रीनी मनीस गोंयकार आसा थंयसर सोदून खंय खंय पाद्रींक व्हरून जावं ते रानान खेड्या गांवांनी जावं ते दोंगरांनी मिसाच्यो भेटो भेटयल्यात. आनी जें कितें जेजून सांगलेलें 2000 हें मोच्या उगडासाक करात तें आयज पर्यंत चालू आसा. जावं तें आफ्रिकेक काराचीक आतां कॅनडा लंडन फ्रांस सगळ्याक UK सगळ्याक हे मिसाच्यो भेटो साद्याय गांवांनी पावलेल्यो आसात. तर गोंयचें मीस सदांच जिवें ताजें उरचें आनी तिचो खतखतो ह्या आमच्या मिसाचो आमच्या गोंयांत शिजचो. आनी गोंयकार आसा थंय ही क्रिस्त जंय जंय गोंयकार आसा थंयसर ही क्रिस्ताची भेट आसची आनी संवसारभर ह्या संवसार सरोपर्यंत ही मिसाची भेट आमचे मदें आसची आनी ती आमी सांबाळची. ती भेटोवंक गोंयकार पाद्री हांगा आनी भायर सदांच भायल्या गांवांनी आमकां उदेवचे आनी भागिवंतपणान वाडचे आनी विकसीत जायत वेचे. गोंयचें मीस आमच्या भुरग्यां बाळांनी गीत गायनां कवितेन आनी सरस्वतीन भरचें. ही मिसाची भेट जी आमकां व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें दायज लॅगसी जशें ते फोटो आल्बमाची लॅगसी म्हणटा तें हें दायज आयज पर्यंत आमी सांबाळलां सांबाळचें आनी तें सांबाळच्याक आमचें मदें पाद्री उपजोवचें हें आमचें काम जावन आसा. आमकां इगोर्ज मातयेचो कायदो आसा. आमी जाणाव इगोर्ज मातयेचो कायदो आयतारा मीस चुकोवचें न्हय हो आमचो कायदो इगोर्ज मातयेचो आनी आमी बरे भाशेन तो पाळटा. कित्याक इगोर्ज मातयें सांगता आमी आयतारा इगोर्जेक मिसाक हो जेजूचें अमर बलिदान समारंभ घेवचें. पयले सुवातेर टू सेलेब्रेट द डेथ एंड रेजुरेक्शन ऑफ क्रायस्ट. जेजूचें मरण आनी जिवंतपण समारंभूक आमी आयताराचे एकठांय जाता. न्हय फकत बेश्टे आमच्योच गरजो घेवन येता आमच्योच आंगवण्यो घेवन येता हें काम पयलें. दुसरे सुवातेर सो दॅट वी मे हॅव दर्शन ऑफ द रिजन लॉर्ड and worship and praise him.
देवाचें दर्शन घेवपाक तुका खंयची भक्ती देवाचें दर्शन दिवचें ना, मिसाची भेट. आनी हे कितले पुरावे आमकां मेळ्ळेले आसात. आमचो भाग्यवंत आंतोन मिसाचे भेटेचो ताणें पुरावो लेगून दिला, कोमुन्यांवान जेजू आसा म्हूण, साक्रामेंतान जेजू आसा म्हूण. आमी जाणाव ताची मिलाग्र. गाडवा फुड्यान ती करून दाखयली आनी मनशाक ओनबा वाडत्या मदें. म्हणटकूच हें दर्शन, खरें दर्शन देवाचें आमकां मिसाचे भेटेंतल्यान मेळटा. दुसरो तिसरे सुवातेर, सो दॅट वी मे गेट स्ट्रेंथ टू बी फेथफूल टू हिम. आमकां बळ मेळपाक, ताका विस्वाशी रावपाक, ताचे शिकवणेक विस्वाशी रावपाक, पवित्र सभेचे शिकवणेक रावपाक, बळ हे मिसाचे भेटेन मेळोवन घेवपाक आमी आयताराचे हाजीर जावचें म्हूण इगोज मात आमकां सांगता. आनी चवथे सुवातेर, सो दॅट वी मे जॉयन इन वर्शीप इन क्रिस्टियन असेंब्ली टुगेदर विथ आवर फेलो क्रिस्टियन्स and become aware of our fellowship with them. दुसऱ्यांचो उस्को तेंची येवं. हांवें कितें केलां तें समजलां मो पांये धुले म्हळ्यार कितें. एकलो पाद्री सांगतालो, आपूण म्हणटा प्लॅटफॉर्माचेर रेल्वे स्टेशनार प्लॅटफॉर्माचेर आपूण आसलो आनी थंयसर एकलो कोण कोनशाक बसून ओ करून बाटली हालयतालो म्हणटा, रिती बाटली उदकाची. कोत कांय उलयनासलो, फकत कोत्तालो. जायतो वेळ ताका आपणें पयलो म्हणटा आनी आपणाक दिसलें ताका उदकाची गरज आसा. गेलो आनी पसऱ्यार वचून थंय गाडो आसलो ताचे वयलें एक उदक हाडून उदकाची बाटली ताका दिली म्हणटा. ती गटा 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 करून तो तानेल्लो कोवता म्हणटा, तो पियेलो, दवरूंक ना एक थेंबो ते बाटलेन म्हणटा, पियेलो सोंपयली बाटली म्हणटा ताका तान लागलेली, सांगोंक जायनासलें. घोडी तो पिसो आसो. मागीर म्हणटा तो पोत्तो पियेल्या उपरांत हो करून असो बोट दाखोवंक लागलो एका लुगाराचेर. आनी आपणें ते सायडीन पयल्यार म्हणटा थंयसर कितें एक चादर कशें कितें आसा म्हणटा, मातशें पयस. तो हे वाटेन बसलेलो. आमी रेल्वेचेर ताणा सोंपें कशें आसता थंय तो बसोन आसा, थंय आसलें ताचें तें. आपूण गेलो म्हणटा थंयसर आनी त्या चादराक सामको वास मारतालो, हातीन दवरपाक बीट कशी. तरी पूण म्हणटा ताका चिमटेन कशें आपणें काडलें, आपूण खंय वयतालो अशें उखलून हाडलें म्हणटा आनी ताका तें हाडून दिलें ताचें. तें घेतोच म्हणटा आपलें आंग ताणें रेवडायलें वेगळी. ताका घडये कुडकुलो खाल्लेलो आसतलो, घडये बरो नासलेलो आसत. आनी ही आपली कोरणी पयल्या उपरांत एकलो मनीस थंय आसलेलो तो म्हणूंक लागलो म्हणटा, तुमने अच्छा काम किया, तुमने अच्छा काम किया. कितें आपणें केलें, एक उदक हाडून दिलें एका. तो पळयता म्हणटा तो मनीस, एक उदक हाडून दिलें. ताका दिसलें आसतलें ह्या मनशाक ताची भास सजमली, कोत्ता तीच. आनी मागीर तें मेळ्ळें ताचें तें चादर हाडून ताका दितोच, तुमने अच्छा काम किया. बगाड बाबणी न्हू, हें तें आमकां बळ मेळटा ह्यो वस्तू करपाक, एकामेकाचे पांय धुया म्हणटा तें मिसाचे भेटेंतल्यानूच तें खंय मेळचें ना. आनी ह्याच खातीर फाटल्या 2 वर्सांक आमकां मीस मेळो नासलें तेन्ना आमी कितले वयर सकयल, केन्ना फादर मीस सुरू जातलें, केन्ना आमकां मीस मेळटलें, आमी कितले वयर सकयल जाल्ले. हिंदी भाशेन म्हणटा जल बिना मछली, असली आमची गत जाल्ली, उदक नासलेली मासळी कशी. जल बिना मछली. फाटल्या वर्सांनी मीस नासलें तेन्ना आमकां मीस जाय. आनी हो मोग आमी दाखयला, तुमी सांबाळला, शाबासकी तुमकां. आनी हीच मोगाचो उसो पेरत वचूंक जो आमच्या गोंयच्या साहेबान पेटयल्लो, तो फादर मार्तीन दाले म्हणटालो ते भाशेन, तें आमी खरें करून दाखोवचें आनी तें चालूच दवरचें. आनी आमच्या कुटुंबांनी ह्या मिसाची आपुरबाय मोग आमच्याय भुरग्या बाळांच्या काळजांत असोच चालू उरूंक, ती अनफेडींग मागीर मेमरी जावची ना, ताजी तडतडीत जातली आनी ती दुसऱ्या फुडल्या पिळगांक पावतली. ह्याच खातीर आमी ह्या दिसांनी मिसाचे भेटे वयर नियाळ करता तेन्ना आमी उमेदीन उर्बेन मिसाक आमी येवंक आनी ताचो फोळ आमच्या जिवितान आमी काडूंक. हिंदी भाशेन एक बरें गीत आसा, मिसाचे भेटे कशें येवपाक, एंट्रन्स हिम तें थोडीच उतरां तातूंतली म्हणटा, असल्या उमेदीन आमी येवचें. तेरे दर पे बड़ा के कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम,
तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ा के कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते हैं तेरा सुगुन। नाचे गाए उठा के कदम, पहले हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ा के कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। हें दर्शन जीव ह्या देवाचें, उंड्या सोऱ्या रुपांताच्या पुताचें आमच्या जिवितांत हे मिसाचे भेटेन उमेदीन आमी येवंक, बडाक एक कदम पावलां उखलून आमी येवंक, ह्या दुनिया देवाचे मिसांतल्यान दर्शन घेवंक आनी ही जेजून दिल्ली वर्त्यांतले व्हडले दायज लेगसी तातूंतलो फोळ आमच्या जिवितांत काडूंक आनी ती फळां जशें त्या पाद्रीन प्लॅटफॉर्माचेर दिलीन, त्या भिकाऱ्या सोबें आमच्या जिवितांत तें घडोवंक आनी तें दिश्टी पडोवंक ह्या मिसांतल्यान मागुया. उबे रावन आमच्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान ह्या वेळार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो अनुभव घेवंक, त्याच अनुभवान रूच आपले पोरचेक दिवंक, कुटुंबांत आनी समाजांत एकचार बांदून हाड, आदार दिवंक तांकां बापाचो बोळ मागुया. बापाचे मागणे आयकून घे, बापाचे मागणे आयकून घे. आमच्या क्रिस्ती सरकारारी फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेचे मोगान सेवा चाकरी करूंक आनी तांच्या बरेपणा खातीर वावरून जेजूचो पोरजोळ आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बापाचे मागणे आयकून घे, बापाचे मागणे आयकून घे. हे वेदी भोंवतणी जमो जाल्ल्या आमा सोमेस्तांक मिसा बलिदानांतल्यान मेळ्ळलो जेजू उजवाड आनी मोग दुसऱ्यांक वांटूंक तांचें जिवीत जेजूच्या उजवाडान भरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बापाचे मागणे आयकून घे, बापाचे मागणे आयकून घे. आयच्या त्रेजनाचो नवो दीस भेटयलोल्या सायमन डेस्टर्ड रॉड्रिगीस आनी कुटुंब हांचेर बागियोंत आंतोनीचे मजतीन शुभाम आशिर्वाद आनी कुडी ओतम्याची भलायकी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. बापाचे मागणे आयकून घे, बापाचे मागणे आयकून घे.
म्हज्या उगडासाक करात जेजूची उतरां ही मिसाची भेट दर दिसा घडटा तितले पावट आमी समोर उबू आमचे मदें थोडे आसात ते फकत वर्साक मीस आयकतात तसलेय आसात मिसाची वळख ना मिसाचो मोग ना दुसरे आसात ते फकत गूड फ्रायडे देतात हांव जाणा 2-3 इगोर्जांनी हांव आसलो ते फकत गूड फ्रायडे फेथफुली सर्वीस करताले देव जेजूक देंवोवपाक आनी आमी जेजूचें मरण आनी जिवंतपण समोरंभता मिसांत मरण न्हय ते फकत मरण समोरंभोवंक गूड फ्रायडे येताले असले क्रिस्तांव आसात जाल्यार तांच्याय मनार उजवाड पडून तांकांय मिसाची घोडसाण मेळूंक आनी आमी ती दिवं असल्यांक हाडूंक न्हय फकत गूड फ्रायडे दिसा पूण घडटा तितले फावट आनी अदीक करून आयताराची ही घोडसाण आमकांय मेळूं आनी ती घोडसाण दुसऱ्यांकूय पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागुया क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दाना तयाराचे वेळार आमी गायन घेवया C39 पेज 45. सर्वेश्वराचे जारोतनादी नसां तुज्या उदरापण पुण्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बापानी रोंटोरी आमकां दिता जेजू बोरी आमकां दिता जेजू बोरी बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मास रोगोत जावदी सोगल्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां चिकटून रावदी बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मास रोगोत जावदी सोगल्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां चिकटून रावदी म्हज्या बाबडीनो म्हजें तुमचें बळिदान सोरपतविदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे अनेके पवित्र सभेच्या आदपाक सर्वेस्पोर मान स्वर्गीच्या बापा ह्या बळिदानान तुज्या पुताचो प्रेमीत मोग भोगतीपणी आमी समोर उमतांव तातूंत वांटो घेवन तुज्या भोगतां वरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर आमच्या स्वाम ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेश्वर तुमचें सवें आसो आमची काहाळ जावं बहारूया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वोद्वेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वाम ह्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भोगतां सोबें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावून जिविताक आदार पवित्र सोबे खातीर तांचें मागणें आमचे ओस्कोतायेक धीर आनी गोठाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता Povit, povit, dalbaranzo, sorvespor tu. Zorgani sonsar, ponia tuja vojvovan, un sorgi tu kazoj zoj, zoj, zoj. Sorvespor amčina vinjeta, kakazoj, un sorgi tu kazoj zoj, zoj, zoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम ह्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत
आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पोची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भवडताचो गोट परगोटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन फोडा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची चळवळ कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. चोरवेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनीक सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा हाजीर आसलेल्या दर एकल्याची एमीस भेटयतल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवंत धर्मदूत आनीक सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणे व्हडा भावार्थान एमिसाचे बेटेची आपुरबाय करूंक आदार मागुया म्हणून आदार मागून म्हणुया, आमच्या बापा सर्गींच्या. तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हात दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्दाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणांत वांटो घेवंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेताना आमी गायन घेवया D33 पेज 65. Dziewoń Jezusie, Słodocie dziewoń Shisocie, Nimane tori te poile, Słodocie tori powegle, Nimane dziewoń Jezusie, Słodocie dziewoń Shisocie, Nimane tori te poile, Sodoce tori povegle. Nimane dziewoń Jezucie, Guru czasu mogacie, Alun mat formon mogacie, Shiskurtacie wąż somiacie, Nimane dziewoń Jezucie, Guru czasu mogacie, Palun mat formon mogacie, Shiskurtacie wąż somiacie. Nimane dziewoń Jezucie, Disandishi sankektaita, Sorbato ekvort kunaita, Veglo zarakwi sopoita. Nimane dziewoń Jezucie, Disandishi sankektaita, Sorbato ekvort kunaita, Veglo zarakwi sopoita. Nimane dziewoń Jezucie, Baba co mój mógł pogojta, Dziwa ci porti nie wojta, Odbiacia bolan godajta. Nimane dziewoń Jezucie, Baba co mój mógł pogojta, Dziwa ci porti nie wojta, Odbiacia bolan godajta. Nimane dziewoń Jezucie, Krista wagner danza goita, Tanzo mogu mit peroita, Bella ci se vek patoita. Nimane dziewoń Jezucie, Krista wagner danza goita, Tanzo mogu mit peroita, Bella ci se vek patoita.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमचो पात्रोन भाग्यवंत आंतोनीच्या पुरबे दिसा संतोशान आमी तुका घेतलां. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं, नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची, आमच्या पात्रोनाची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान बरगटूंक धिरान फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचेय सोवें आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. मिसाय पेटेची आपुरबाय सदांच करूं तुमकां धाडटा. उपकार करून बसात. आमचें इगोर्जेचें ऑफिस सदां परी उक्तें आसा. कोणूय वचूंक सोदतात मिसान दिवंक आनी देणगी दिवंक तुमच्यान वचूं येता. तेच परी सॉवेनीर सोंपूय उक्तें आहा. तुमच्यांनी थंय वचून तुमकां जाय तें घेवं येता. आमचे वॉशरूम्स हे वाटेन स्टेजीचे फाटल्यान उक्ते आहात, ते तुमच्यान वापरूं येता. आमी ह्या दिसांनी एका याज्ञिकाक आपयला सकाळचे कुमसारांक बसूंक. म्हणजे 7:30 तावन तो कुमसारांक बसतलो, मागीर सांजेय आसतलो. तुमकां कोणाक कुमसार करूंक जाय, हांगा ह्या कॉरिडरान कुमसून दवर आहा, तितून तो आहा. तुमच्यान थंय आमी कोत्ता, साकिस्तींत आमी कोत्ता, पूण ताका थंय दवरला. तुमकां कोणाक कुमसार करूंक जाय थंय तुमच्यान वचूं येता. कालच्या दिसाक काल जायतो लोक आयिल्लो चिंतून हांगा परब म्हूण, पूण आख्ख्या संवसाराक काल परब जाल्या. आनी आमचे इगोर्जेंत आमी ती फुडल्या आयताराक व्हेल्या, येता त्या आयताराक. पूण आमी मागीर सगळीं मिसां सारकीं फेस्ताचींच कशीं समरंबलीं. आनी तेच म्हळ्यार कलेक्शन जालां 1,80,000. आनी तुमकां तुमच्या उदारपणा पासत दिन वाजता. भाग्यवंत हातून तुमच्या रिणांत केन्नाच रावचो ना. तुमी ताका दिला, तो भरपूर तुमकां दितलो आनी तुमचे फॅमिलीचेरूय आशिर्वाद घालतलो. हें आमी सदांच तुमचे पासत मागत आसा. उबी मागणें. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाचे इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणारा, तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी म्हजे कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी ह्या म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या मुखार घाल. ओरचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तूं कावलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय.
ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबो नासतना विनोंती कोर. आमेन. दुनियाच्या या दुर्विराम भोवतीपणा संवसार भोवतीच लोक ताका करतात नमन. आयच्या दिसा जोडून घेतलो संतोसा सगल्या वळतो देवाचो धर्मे मोळ्याक आसलोलो चूक नासलेले जिमान चुकेची येलो ताचे कुडीन तुमको वेराक दिवपाचो श्रेष्ठान मोताचो ताच्या उचमोऱ्यान साबार पाटपोरचेच्यो कुडी बोलिकेन वेताथंय पडलेल्यो पिडा रोगाच्या सोते कालासलेल्यो नव्या दोड जाल्यो. ही सभांक आसून करता गायो ना ताच्या मनाक चोयताचे ताणें सोडलां. ताच्या बागी मोद मागण्यांत मेळूंक आमकां दिता मोन आसतना. सालां मोती पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सोदरेर बसलोलो सोलाना हो संवसार चलयता तो तेग जावनूय एकलो. आमचे पासोत माग बागिवून थांतून आमकां फावो जावच्याक जेजू क्रिस्तान बसायलां तें. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जो कोण तुजो आनी पेल्याचो मोग करता तो सगल्यो तुज्यो आज्ञा पाळटा म्हूण तुज्या पुतान आमकां शिकयलां. तोर बागिवंत आंतोनीची देख घेवन माई मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आनी तुज्या राजान तुवें तयार केल्लें सूख भोगूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. देवाचो आदार आमचे थंय आसूं सदांच घाल. आतां बागिवंत आंतोनीचे रेलिकीचें सगळें तुमकां बेसांव दिता. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.
Santa Toni Bogda Utsurya Tuji Tera Suda Vekor Bogda Ampa Piachagara Suda Vekor Bogda Ampa